बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात 2024 हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेऊन गोय बेकायदेशीर बांधकामापासून मुक्त करपाक बुलडोजर ॲक्शनीची वर्त दिल्ली। पालिका आणि पंचायतींनी ठराविक वेळा उपरांत करची बांधकाम मोडपाची मोहीम मुख्य सचिवान अशा तरेच्या मोहिमे खातीर योग्य निर्देश दिवचे। पालिका अभियंत्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात दर महिन्याक सर्वे करचो आणि रिपोर्ट मुख्य अधिकाऱ्यांक दिवचो। पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर बांधकामात सापडटाच करची कारवाय। अशा तरेन पंचायतींनी सचिवान सर्वे करचो आणि पंचायतींनी ॲक्शन घेवची। पालिका अभियंतो आणि पंचायत सचिवाचे रिपोर्ट लोकां खातीर उक्ते आसचे। वेळार कारवाय करपा खातीर डेमोलिशन स्क्वॉड उपलब्ध करपाची जबाबदारी मुख्य सचिवाची। बेकायदेशीर बांधकामांक कोण पाळो दिता ताची जबाबदारी निश्चित जातली। बेकायदेशीर बांधकामां मोडपापासून राखण दिवपी अंतरीम निवाडो दितना न्यायालयीन जतनाय घेवची अशें सुप्रीम कोर्टान केल्ल्या निरीक्षणाचोय उल्लेख हायकोर्टान आदेशात केला। 15 एप्रिलाक प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।